नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयचे व्हिडिओन आमी पळयतले लंडन ब्रिज आणि टावर ब्रिज. हे दोन ब्रिजा मदीं कितें डिफरन्स आसा ते कळटले. आणि इंजिन रूम पळयतले आमी लंडन ब्रिज. आणि लंडन ब्रिजीची वयर चढून वयल्यान व्ह्यू पळयतले. हे पळय कशें दिसता ते लंडन ब्रिज वयल्यान. आणि हे पयलींचे काळाचे डायव्हर्स. पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. ब्रिजाचेर हांव उबो आनी ते ब्रिजीक म्हणटा लंडन ब्रिज. खुबशे लोक अजाप जाले आसतले न्ही हे लंडन ब्रिज अशें कशें. लंडन ब्रिज म्हणजे आमचे तकलेन कितें घुसलेले टावर ब्रिजाक आमी लंडन ब्रिज म्हणटा. स्कुलान बी आमकां जेन्ना दाखयता लंडन ब्रिज म्हणून ते हे ब्रिज म्हणून दाखयता. पण एक्चुली लंडन ब्रिज जे आहा न्ही ते पळय हे वयलो व्यू पळयलो. आतां तुमी उदकासून कशें दिसता पळय. आतां बोटी वयल्यान पळोवया आमी हे ब्रिज. Back in 1577, so it'll be gone for around 80 years. So if visits why it's there. पळय हे ब्रिजीक म्हणटा लंडन ब्रिज. कळ्ळें तुमकां लंडन ब्रिज कोणाक म्हणटा ते. आणि जे आमकां पिक्चरान पळयता न्ही आमी आनी बुकान बिकान दाखयता पळय ते तेवटेच दिसता पळय हांगासून. आतां आमी हिंगासून थंय चलत वचप. थंय अशें तेय ब्रिज पळय. आनी आयज वर चडून बी पळोवया आमी. आयज तिकेट बूक केला तर आतां तुमकां कळटलें लंडन ब्रिज आनी टावर ब्रिजाचे डिफरन्स कितें आहा ते म्हाकाय पयलीं खबर नासलेलें. मागीर हेणें सांगलें हांगाचे गायड म्हण आसता न्ही तांच्यांनी सांगलें. तर हे लंडन ब्रिज जाले. आतां आमी हांगासून ते टावर ब्रिजा कडेन या चलत. जे आमी लंडन ब्रिज म्हणटा पळय ताका. हांगासून आमी चलत या. कमीत कमी 15 मिनटां लागतले अशें चलत या. बरें वातावरण बरें आहा एकदम सुंदर आहा. 7 डिग्री टेम्परेचर आहा. वेदर मातशें दमट दिश्टी पडटलें तुमकां. आनी एज युजल शेनवारा आयतारा हांगा भरपूर गर्दी उरता. पळोवपाक शकता तुमी वातावरण. आतां टायम कितलो जाल्लो आसा. टायम 12:30 जाल्ले आसा. आनी आतां आमी लंडन ब्रिज म्हणटा थंय पावल्ले आसा. आतां आमी या टावर ब्रिजा कडेन. मातशें चलचें पडटलें. जेल्ले सगळे बरें जिरतले. आनी हांगासून मातशें फुडें चलत गेले न्ही रायट सायडीन मेळटलें तुमकां बोरो मार्केट. तेजे व्हिडिओ आमी ऑलरेडी केल्ले आसा. कोंकणी टीव्ही प्रेस करा आनी बाकीचे व्हिडिओ थिंगा पळोवपाक मेळटले तुमकां. तर आयच्या व्हिडिओन आमी कितें करतले ब्रिजासून भोंवतले आनी मागीर बोट ट्रीप करून बी तुमकां लंडनाय आनी टावर ब्रिजाचे डिफरन्स बोटी वयल्यान कशें दिसता तेय तुमकां दाखयतलो हांव. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. आनी एक इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे कितें तुमचे वॉलेट फोन जे कितें आहा न्ही बरें सांबाळून दवरचें पडटा हांगा. कारण म्हणजे हांगा चोर भरपूर दिश्टी पडटले तुमकां. ताका लागून जे वॉलेट आहा फोन आसा ते कितें आहा बरें टायट पॉकेटीन बांदा. झीप घालताले घाला आनी सिक्योर दरात. कोण केन्ना चोर येवन पॉकेट मारून वयतलो तुमचो फोन घेवन हातीसून ओडून धांवतलो सांगपाक शकना. हांगा इंग्लंडाक लंडनाक स्पेशली चोर चिंदी चोर न्ही भरपूर आहा. असले सायकलीचे टायर पासून गायब करपी लोक हांगासर आसा. तर ताका लागून तुमी सांबाळून रावपाचें आनी भिवपाचें न्ही. असले कोण येयल्यार घटमूट रावपा जाय. ते मनीस पोवन पुडी बांदता पळय तशें आदमी देख पुडी बांदता म्हणटा तशें तेंचे. कोण पोकरू दिसता पळय तांकां धरता तेंचे कडेन फोन म्हणून ते काडून धांवता. आनी पीक पॉकेटींग चोरी चकाटी हे सगळें भरपूर जाता. ताका लागून मातशें सांबाळून रावपाचें. तर लंडन ब्रिज देंवोन टावर ब्रिज वचपाक तुमकां 2 ऑप्शन आहा. एक हे ऑप्शन जे हांव आतां वचपाक लागला ते गेले व्हिडिओन हांव रिवर सायडीसून तुमकां बी वॉक करून थंयसून बी वचपाक जाता. तेय दाखयता तुमकां. अशें येवप आनी फुडें वचून मातशें लेफ्ट मारप मागीर रिवर सायडीसून चलत वचप. व्यू तुमकां सारकें बरें सुंदर दिसतलें पळोवपाक. आनी वातावरण बी पळयात मजा येतली तुमकां. तर आमी अशें हेवटेसून चलत या आतां.
लंडन ब्रिजसून टावर ब्रिज येवपाक म्हाका अर्दे वर लागले. आजूबाजून भरपूर पळोवपा सारके वस्तू आहा न्ही, भरपूर बरे सुंदर सुंदर जागो पळोवपाक. ते पळयत पळयत तुमी येतले जाल्यार वरभर लागतले. अशें डायरेक्ट चलत जाल्यार 15 मिनटाची वाट आसा. अशें ती लंडन ब्रिज देंवन जर चलत येतले फाटल्यान तुमकां टावर ब्रिज दिश्टी पडटले. हांगा आमी पावल्ले आसा आतां. हांगासर टावर ब्रिज पळयात. सगळे जाण एका हे ब्रिजीक लंडन ब्रिज अशेंच म्हणटा, पण हे लंडन ब्रिज न्हू, हे टावर ब्रिज. डिफरंट लोकेशनासून आमी आयज टावर ब्रिज पळयतले. बोटीसून मागीर थिंगा टावर ब्रिजार वचून मागीर आजूबाजून सगळे तरेसून तुमकां हांव दाखयतलो. एकदम सुंदर वातावरण आहा, पळयात आनी एन्जॉय करात. आनी हो व्हिडिओ संवसाराचे खंयचे देशासून तुमी पळयता, खंयचे गोशासून तुमी पळयता ते बी बरोवपाक विसरनाकात. पळयात टावर ब्रिज आनी लंडन ब्रिज. बरेचशे लोकांक हांगा येवपाक चान्स पडना, तर व्हिडिओ शेअर करात, लोकांक दाखयात हे सुंदर देश. वयल्यान कशें दिसता ते पळोवया आमी. खूब मेहनत केला तुमकां परफेक्ट व्हिडिओ दाखोवपा लागून. So in 3, 2, 1, we're going to scream and shout and let it all out. 3, 2, 1, go! That's Sally, we pay a £20 आणि वयर तोकाक बी चढून पळयतले आमी. मागीर पळयत राव व्हिडिओ. Superstition, this will be the last bridge that soldiers saw before going into इंजिन रूम खंय आहा तेय तुमकां कळटलें हांगासर. The loved ones, all the side chicks will be there saying bye bye, bye bye. If you kiss your loved one underneath this bridge, you and your loved one gets a lifetime of. आणि येते पळयात हे ब्रिज ओपन जाता. व्हडले बोटी येयले काय ना, ते मदले ब्रिज आहा न्ही ते ओपन जाता. We've just entered the old docks of London. It looks very empty here in front of you, but back in the day, nearly 19,000 vessels docked here in front of you because of these buildings on your right. हे ब्रिजाचे आजूबाजू मातशे भोवया. अजून पळया कितले सुंदर दिसता. आजरानी लोक येता, आजरानी लोक येता हे ब्रिज पळोवपाक आनी हांगासर आजूबाजून भोंवपाक. बरे सुंदर जागो आहा आजूबाजून भोंवपा सारके. हे दिसांनी थंडी चड म्हणून लोक मातशे कमी दिसतले तुमकां. हे इंजिन रुमाचे दार हिंगा मागीर या आमी. दार पळयात, लास्टाक वतले आमी थंय. आतां तुमकां ब्रिज दाखयता. हे पळया लोखणाचे आनी हातून फूल इन्स्ट्रक्शन बरयल्ले आसा, कोणेन बांदलेले आनी कशे बांदलेले, केन्ना बांदलेले, हे सगळे लोखणाचे हातून बरयल्ले आहा पळय सगळे. दार पळयात. व्यू पळयात, व्यू फाटल्यान व्यू पळया. म्हाका कितें फाटल्यान पळयात व्यू. इमर्जन्सी फायर ब्रिगेड वचपा लागला, खंय तरी उजो लागला. अजून पळयात कितले क्लीन, कितले सुंदर आहा पळया. गाडयो पळया कितें सगळे चकचकीत आहा सारके. खंयच्या खटाऱ्या गाडयो हिंगा एलावड ना.
तर हे ब्रिजीन जेन्ना तुमी ड्रायव्ह करूंक वयतले न्ही 20 मायल झून आसा हे आनी दोनूय सायडीन कॅमेरा एवरेज स्पीड चॅक कॅमेरा आसा तुमी चुकूंक शकना तर जाता तितले स्पीड कमी दवरा 19 to 18 दवरा एवरेज स्पीड चॅक कॅमेरा म्हणटा तेका टिकेटी पडटले तालांव पडटले बेश्टेत फुकट पयशे भरनाकात तर हे जे आसा न्ही हे टावर ब्रिज आता आणि हे ब्रिजीक आमी सगळे लंडन ब्रिज म्हणून वळखता पूण हे टावर ब्रिज आता इंजीन रूम आणि हे ते सगळे पळोवपाक मेळटा आमी पळोवया आयज थंड भरपूर बरो एकदम कुलकुलो म्हणटा पळय तसो एकदम तडतडीत तर हे आमचे टावर ब्रिज आणि हे ब्रिज लंडन ब्रिज म्हणून पॉप्युलर आसा गुगल बी तुम्ही करीत न्ही लंडन ब्रिज म्हणून तुमकां हे ब्रिज दाखयता एक्चुअली हेजें नांव टावर ब्रिज आता हेजे वयर बी वयतले आमी मागीर मातशें रावा मातशें आजू बाजून भोंवया आनी मागीर वयर चडून पळोवया कितें कितें आहा मागीर इंजीन रूम खंय आहा तेय तुमी पळोवन सरप्रायज जातले इंजीन रूम हांगासर आहा म्हणून हे ते पळय ते रायट सायडीन ते दिसता न्ही कम अप लूक आउट थंयसून एंट्रन्स वयर चडपाचें आनी बगी घेवन येता जाल्यार तुमकां वचपाक मेळपाना कारण हांगासर स्टेप चडून वयचें पडटा तर हे लायन हांगासर लायन लावप हे पळय ते तोकाक वचपा जाय आमकां हांगासून चडोन हे सायडीसून सिडयो आसा टिकेट प्रायस पळया £11.40 म्हणजे 1000 रुपया आमचे इंडियन आणि हे स्टेअर्स चडून वसा तर वयर चडपाक तुमकां लिफ्ट बीन काय मेळचें ना अशी स्टेअर्स आहा बरे कम्फर्टेबल स्टेअर्स आहा ते घेवन सारके वयर चडप बगी पुश चेअर हे ते सगळे हांगासर येवपा जावपाना तर मातशें स्ट्रॉंग रावचें पडटलें हांगा चडपाक बरें सारकें तोपकार वयर चडून वचपाक जाय आमकां असे वेगवेगळे फ्लोर आहे पयलींच्या काळाचे डायव्हर्स आणि त्यांचे इन्स्ट्रक्शन हांगा बरयल्ले आहा हेल्मेट पळय केदे व्हडले तेन्नाचे त्या टायमार मेळलेले वस्तू हिंगा दवरलेले आहा हेंच्यांनी खुबशे आणि हे आतां वयर आमी टॉकाक पावल्ले आहा हांगासून भितर आतां टावर ब्रिजाचे वयर आसा आतां बरे एक विचित्र वातावरण आहा हांगासर आनी चड हिटींग बी चड आसा आनी भरपूर लोक आहा म्हणल्यार भरपूर चडून येवचें पडटा तुका हांगासर येवपाक आनी हांगाचे सगळे हिस्ट्री कशें बांदलेले कितें कितें जाल्लें आनी कशें केल्लें तें सगळें आसा हांगा चलपाक पांय कडकडपाक लागला हांगासर वयरसून ग्लासा वयर चलपाक लागला आतां हांव कितलो भंय दिसतलो पळय हे ग्लासाचे वेट खंय आफ्रिकन एलिफंट उरता पळय तेजो वेट हे घेवपाक शकता खंय इतले स्ट्रॉंग ग्लास आहा पण पांय येयना अशें चलपाक हांगासर तरी पूण व्हिडिओ करपाक लागून चलपाक लागला हांव काळीज वयर येता सारके कितले खतरनाक आहा पळय सकयल काय सपोर्ट ना काय ना फूल ग्लास एक न्हिदून सेल्फी घेऊया सकयल पळय सकयल बायच ग आदी बाप रे बाप पुरो रे बाबा पुरा चला आता वय ते ग्लासार चलप म्हणजे अशें पांयांक अशें कडकडो येवपाक लागले म्हाजे इतले डरावना इतले भंय दिसता पण ते ग्लास इतले स्ट्रॉंग आहा पण ते ग्लास न्ही आखी फायनली ते ग्लास न्ही कितें भरोसा केन्ना तुटून सारके गेले काबार मनीस एक ते ग्लास इतले हेवी वेट घेता खंय आफ्रिकन एलिफंट तितले हेवी वेट ते ग्लासाचे आहा
So when you're ready, you make your way down the stairs from the engine room, and if you haven't seen the other side, you go directly to the कडकडा पाय कडकडपा लागला होता. You trust this class? Oh, absolutely. It holds the weight of an elephant. It's all good. Each square will hold the weight of an elephant. I know, lots of people do, don't worry. Don't look at water, look at the pavement, yeah? Try one. Did you get on it on the other side? Yeah, I did, but I was shaking. I didn't go Hold to on, all the way. hold on with one hand till you get used to it, yeah? Oh, that's a good Try idea. that first. Yeah, that's a good idea. I'm talking from experience, I was the same. Thanks. तर असे भय दिसताना सायडींचे रेलिंग आहा ते धरप आनी अशें चलत आसप मातशें एक्सपिरियन्स घेवप पयलीं मातशें टेन्शन येतलें पण म्हाज्यान अजुनूय जायना हांवें तरी पूण केले व्हिडियो करपा लागून हांव परफेक्ट अशें सगळें एक तर हांव हेवी आसा आनी वयल्यान हे सगळें अशें टेन्शन हांगासर टॉयलेट बी मेळटली तुमकां टॉयलेट सायन दाखयता सकयल लर्निंग स्पेस हेवटेन वेगवेगळे डेक मेळटले तुमकां हांगासर खुबशे नॉलेज बी मेळटले खुबशे शिकपाक मेळटले फूल इन्स्ट्रक्शन बरयल्या कशें कितें टॉयलेट बिलेट सगळें आसा हांगासर हे पळय हे टॉयलेट हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें लंडन टावर ब्रिजार वचून हांव टॉयलेट यूज करतलो म्हणून की टावर ब्रिज के टॉयलेट हम लोग यूज करेंगे बरें चकचकीत आहा एकदम आनी त्या टायमाचे कितें कितें टूल्स वापरलेले न्ही ते हिंगा दवरला पळय तेंच्यांनी एक धाकटेशे विंडो आहा हांगासर टावर ब्रिजाचे हांगासर पळय कितले सुंदर ब्युटिफूल व्यू आहा दृश्य पळय सुंदर एकदम आनी हे सिंगल ग्लेज ग्लास आता ते पयलींच्या काळाचे न्ही कितले कुलकुलो थंड आसतले हांगासर पळय आता हेवटेन इंजिन रूम वचून पळोवया सगळे पळोवन जाले आता सकयल देंवले आमी आता हे ब्लू लायन दिसता तुमकां हे ब्लू लायन धरून आमी वचप सारके इंजिन रुमा कडेन हे टावर ब्रिजाचे इंजिन रूम आता इंजिन रूम दाखयता तुमकां कशें आहा तें पळय भट्टी बेकरी अशें दिसता पळोवपाक तर हे इंजिन रूम 20 टन कोयला घालताले का तेंच्यांनी त्या टायमार दिसाक 20 टन कोळशे हे तेन्नाचे लेबर जे काम करताले स्टाफ हांगाचे हे तेंचे युनिफॉर्म अजून दवरलेले आहा परने काळाचे कपडे हे सगळे तेंच्यांनी बरे सांबाळून दवरलेले आसा आता आमी टावर ब्रिजाचे इंजिन रूम म्हणटा थिंगा आसा हांगासर बी तुमकां टॉयलेट मेळटले हे इंजिन रूम आता कितले क्लीन आणि कितले चकचकीत आहा पळय आसा चकाचक आतां दिसता की आतां एकदम ब्रँड न्यू इंजिन दिसता पळोवपाक आनी तेवटेन इंजिन चालू आहा आनी हे 2 इंजिन एक हेवटेन आहा एक 2 आहा 1 2 3 4 5 इंजिन आहा हांगासर आनी हे इंजिन पळय चालू आसा कितले स्मूथ चलता पळयात
परने काळाचे इंजिन आता हे वॉटर टँक पिस्टन अँड क्रँक किती म्हटलं खबर ना म्हाका सगळं इंजिन पानो पया पानो केदे मोठे मोठे पानो But it's a good game actually. Groups have been really unvalued here. We've come in for 6-7 popular audience. I'm only got सारखे टूर करून जाले उपरांत तुमकां हांगासर दुकान मेळटलें सकयल सिविनियर बीन तुमकां जाय जाल्यार घेवपाक शकता तुमी हांगासर तर हे असलेले आमचे आयचे लंडन ब्रिज टावर ब्रिज पहिले तुम्ही टावर ब्रिजाचे इंजिन रूम पहिले तुम्ही आणि सगळे हिस्पानी सगळे डायरेक्शनीन तुम्ही लंडन ब्रिज पहिले व्हिडिओ पळोवन बेश्टे धांव मार नाकात फ्रेंड्स अँड फॅमिलीक व्हिडिओ फॉरवर्ड करात तांकांय दाखयात टावर ब्रिज म्हटल्यार कितें लंडन ब्रिज म्हटल्यार कितें आनी हांगाचे इंजिन रूम दिसता कशें आनी हे ब्रिज ओपनूय जाता टायम टू टायम जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी येता न्ही तेन्ना हे मसून ब्रिज ओपन जाता आतां फुडले व्हिडिओन आमी पळयतले उबर बोट रायड कशें करपाचे ते तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी वांगडा तुमकां हे ब्युटिफूल सायड सीन पळोवपाक मेळटले ते चुकय नाकात पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना देव बरें करूं